नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मामगाचे उपकार हांव दीप्तिका कोडकराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। देशात आयज सावन नरेंद्र मोदींचे तिसरे पर्व सुरू। दिल्ली सांजे सोपूतविधी। श्रीपाद नायक हांकांय मंत्रीपद। मुख्यमंत्र्यांनी भेटयल्यो पदवी। नरेंद्र मोदी आयज तिसरे खेपेक घेतले प्रधानमंत्री पदाचो सोपूत। साबार देशांच्या मुखेली सुवाळ्याक हाजीर रावचे खातीर पावले दिल्ली। श्रीपाद नायक हांकां मोदींच्या तिसऱ्या टर्मात मंत्रीपद मेळपाचें निश्चित। मंत्र्यांनी आनी आमदारांनी श्रीपाद भाऊ भेटयल्यो परबीं। पणजेच्या मळा वाठारात स्मार्ट सिटी खाला हुंवाराचें उदक पंप करपाचें स्टेशन बांदिल्ल्यान पूर येवपाचो दोखो जाला कमी। उदका स्रोत खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांची म्हायती। राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरणाबद्दल शिक्षण मंडळाची शाळांक भेट। सांगे केपें आनी सालसेत तालुक्यांतल्या शाळांनी भेट दिवन शिक्षक आनी पालकांचे केले प्रश्न सुटावे। आणि राज्यात शेनवारच्यान पावसाची दमदार हजेरी। 10 आणि 11 जूनाकूय हवामान खात्याचो ऑरेंज अलर्ट। आता खबरो विस्तारान। नरेंद्र मोदी हे आयज तिसरे फावट प्रधानमंत्री सोपूत घेतात। उत्तर गोयचे खासदार श्रीपाद नायक हांचो मोदींच्या मंत्रिमंडळात आस्पाव जाता। ते आज सोपूत घेतले। श्रीपाद नायक हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना मतदारांचे उपकार मानले। मुख्यमंत्र्यांनी श्रीपाद भाऊक परबी भेटयल्या। लाखावयर मताधिक्य घेऊन जैतिवंत थारिल्ले श्रीपाद भाऊ मोदीच्या तिसऱ्या पर्वात मंत्रिमंडळात स्थान। आयतारा मोदी वांगडा श्रीपाद नायकाचो सोपूतविधी जातलो। उत्तर गोंयांतल्यान 6 खेपे वेचून दिल्ले खातीर श्रीपाद नायक हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना उत्तर गोंयच्या मतदारांचे उपकार आटयले। सगळ्यात पहिले तुमचे अभिनंदन। आज सकाळी फुडें एक बरी आनंदाची गजाल सगळ्या गोंयकारांकूय कळ्ळी। खास करून उत्तर गोंया खातीरूय ही व्हडली आनंदाची गजाल। तुमचो आयज समावेश जाता मंत्रिमंडळा भितर आणि पहिल्या टप्प्यान ज्यो शपथविधी जाता तेतून तुमचो आस्पाव आसा। कितें भावना आसा नेमक्यो आणि कितें सांगशात? सर्वप्रथम आमचे मतदार कार्यकर्ते आणि सगळे गोंयकारांचे तांकां धन्यवाद म्हणटा की ताणें दिल्ल्या ह्याच्यामुळे ह्यो गोष्टी सगळ्यो जातात। गेली 5 वेळा आणि आता 6व्यांदा परत ताणें आशिर्वाद दिल्लो आसा आणि परत एकदा देशाची सेवा करपाची संधी ह्या तुमच्यान मेळटा। पूर्ण आमच्या पार्टीन आणि मोदीजी तांचे टिमीन परत एकदा म्हजेर विश्वास दवरलेलो आसा। ही खूब आनंदाची गोष्ट आसा आणि तो विश्वास मतदारांचो पार्टी लिडरांचो माननीय मोदीजींचो विश्वास सार्थ करपाक हांव निश्चितपणे प्रयत्न फुडें करता। भाऊ, तुमकां कल्पना आशिल्ली, तुमी शुअर आशिल्ले की तुमचो समावेश जातलो बी म्हणून, काय कितें आशिल्लें तशें कितें मनान कितें आशिल्लें कारण तांकां सगळ्यांक खबर आहा ज्या हेतूंच्यान सगळ्या हेतूंच्यान तिकीट जोनी इतर सगळ्यो गोष्टी जाल्यो। हय, सगळे आमी मागा नासतना हांवें सगळे तांणी केल्ले आसा म्हणून पूर्ण विश्वास आशिल्लो की ह्या वेळ परत एकदा ते म्हाका संधी दितले। मोदीच्या तिसऱ्या टर्मात श्रीपाद भाऊच्या रुपान गोंयाक प्रतिनिधित्व मेळटा। देखून मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी श्रीपाद नायकाचे अभिनंदन केले। तर आयज शपथविधी जाता प्रधानमंत्री मोदींचो तिसरे फावट आणि एक सगळ्यांक खोशयेची गजाल गोंयकारां खातीर की श्रीपाद भाऊ हांकां आयज शपथविधी तांचोय जाता। सो कितें तुमचें रिएक्शन, तुमची कितें भावना? माननीय मोदीजीच्या 3.0 ह्या सरकारात आमच्या गोंयाक प्रतिनिधित्व मेळटा आणि गोंयाक प्रतिनिधित्व मेळटा आसतना आमचे सिनियर पार्टीचे वरिष्ठ नेता श्रीपाद भाऊ नायक हांकां मंत्रीपद मेळटा। ही गोंयकारां खातीर आणि गोंय सरकार म्हणून आणि म्हज्या खातीरय बी एक खूप अभिमानाची गजाल आसा, खोशयेची गजाल आसा। हांव त्या खातीर पयल्यात पयली श्रीपाद भाऊ नायक हांचें खूप खूप अभिनंदन करता की तांकां मंत्रीपद मेळटा त्या बद्दल। ते आज सांजे ते शपथ घेतले। निश्चित रित्या गोंय सरकाराक आणि गोंयच्या लोकांक हाजो फायदो जातलो। गोंयचे खासदार आणि 6 वेळा जिखून आयिल्ले खासदार श्रीपाद नायक हांकां केंद्रीय मंत्रिमंडळान पहिल्या शपथविधीन स्थान मेळटा। ही खूब अप्रूप अशी गजाल आणि म्हत्वाची गजाल गोंया खातीर म्हत्वाची, कारण गोंयांक इतली वर्सां प्रातिनिधित्व मेळत आयलां आणि श्रीपाद नायकाक ते परते मेळटा। ताका लागून एक अनुभवी
गोंयचो फुडारी केंद्रीय मंत्रिमंडळान ताका स्थान मेळप हे खूब म्हत्वाचें अशें आमकां दिसता. आनी ताजे परस म्हत्वाचें पयलें मंत्रिमंडळ सोंपतविधीन तांकां स्थान मेळटा. म्हत्वाचें म्हळ्यार ह्या वेळार भाजपाची एनडीएची स्ट्रेंथ कमी जाल्या आनी इतलेंच न्ही जाल्यार कितलेशे अशे कांय आसात घटक. एका अर्दान नितीश कुमार आसा, दुसरे अर्दान आंध्राची जी टीम आसा तांकां मंत्रिमंडळान आस्पावन घेवप, म्हत्वाची मंत्रीपदां तांकां दिवप. ताका लागून पयल्या सोंपतविधीन श्रीपाद नायकांचो सोंपतविधी जातलो काय ना ह्या विशीं दुबाव आशिल्ले ते ना जाल्यात. हाचो अर्थ जे पळय कितें बीजेपीचे म्हणून जे काही म्हत्वाचे खासदार वेंचून आयिल्ले आसात तांची जी पळय पयली श्रेणी आसा तातूंत भितर श्रीपाद नायक आसता. हें आतां आमकां पुरेपूर कळ्ळां. श्रीपाद नायकाचें म्हत्व ताका लागून वाडटा, श्रीपाद नायकाचें एकूण स्टेचर ताका लागून वाडला आनी केंद्रीय मंत्रिमंडळान तांकां स्थान मेळटा आशिल्ल्यान तांकां आमी परबी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. एनडीए संसदीय पक्षाचे मुखेली नरेंद्र मोदी आयज सांजे 7:15 वरांचेर तिसरे खेपे प्रधानमंत्री पदाचो सोपूत घेतले. ह्या सुवाळ्याक शेजारच्या राज्याचे फुडारी धरून 9,000 गेस्ट हाजीर रावतले. ते खातीर दिल्लीक कडक सुरक्षा बंदोबस्त केल्या. राष्ट्रपती भवनाच्या वाठारांत हो सोपूत सुवाळो जातलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू नरेंद्र मोदी हांकां प्रधानमंत्री पदाचो तशेंच केंद्रीय मंत्रिमंडळांतल्या वांगड्यांक पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दितली. नरेंद्र मोदींच्या तिसऱ्या टर्मात श्रीपाद नायक हांकां मंत्रीपद मेळपाचें निश्चित जालें. गोंयच्या भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी श्रीपाद नायक हांकां परबी भेटयल्यो. नायक हांकां मंत्री सुदीन ढवळीकर, मंत्री सुभाष शिरोडकार, मंत्री अलेक्स सिकेरा आनी आमदार दिगंबर कामत हांच्यांनी भाऊच्या दिल्लींतल्या घरा वचून परबी दिल्यो. आज म्हाका खूब आनंद जाता कारण श्रीपाद भाऊ हो म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो मनीस. तो जरी निबंदर ह्या भागांत रावलो तरी ताचे सगळें ल्हानपण आनी सगळें शिक्षण हे म्हजे मडकय मतदारसंघात दुर्बाट ह्या गांवांत जालां आनी ताजो म्हाका अभिमान आसा. आज 6व्या वेळा तो MP म्हणून फेजिवन जावन कॅबिनेट दर्जाचें मंत्रीपद ताका माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन डिक्लेअर केल्लें आसा आनी त्या बद्दल मना पासून ताचे शुभेच्छा करता. आसतनाच बहुजन समाज त्याचो आधार बहुजना खातीर काम करपाक, गरीब लोकां खातीर काम करपा खातीर ताणें स्वतंत्रच प्रयत्नशील राविल्लो आसा आनी मुखारय रावतलो अशें म्हाका दिसता. ताका शुभेच्छा दिता. ताका अशेंच आयुश्य आरोग्य लाभून अशीच देशाची आनी गरीब लोकांची सेवा करपा खातीर ताका उदंड आयुश्य आरोग्य लावूं हें देवा कडेन मागता. ही खूप मोठी आमकां अभिमानाची गोष्ट आसा. सगळ्या गोंयकारांक ही अभिमानाची स्वाभिमानाची गोष्ट जावन आसा की श्रीपाद भाऊ जो आसा पळय ते 6 वेळा जिखले आनीक दिल्लीत केंद्र स्थानी तांकां मंत्रिमंडळाची जबाबदारी मेळिल्ली आसा. हय आनीक नक्कीच ते पयलीं भशेन जशें काम करताले तेज्या पेक्षा चड जोशात ते गोंयकारांची सेवा आनी देशाची सेवा करतले. तांकां ह्या निमित्यान तांकां शुभेच्छा, मना पासून शुभेच्छा. आतां पर्यंत ज्या पद्दतीन श्रीपाद भाऊ गोंयची सेवा करीत येयल्ले आसा, उदाहरणां सांगपा जालें जर जायत जाल्यार ते देशांतले 10 ते 15 नंबरां भितर खासदार आसात जांणी आपलो सगळो फंड्स जो आसा पळय न्ही तो पूर्णता वापरला. हे आमी नजरे आड करूंक शकतात. एक दुसरें आयुर्वेदीक एपेक्स इन्स्टिट्यूट जे आसा पळय न्ही ते त्या सारकी संस्था हाडप देशा भितर म्हणजे गोंया भितर ही खरी म्हटल्यार म्हणजे मुखाल्ली 50, 100, 150, 200 वर्सां ती सेवा करीत आसतली न्ही संस्था. बरोबर. आनी विशेष करून ताणें हाडल्या ती पेडणे म्हालांत हाडल्या. बरोबर. जो सादारणसो मागासलेलो तालुका आसा. अशेंच पद्दतीन मोठ्या प्रमाणात तांच्या हातींतल्यान काम जावुये आनी सेवा घडुये अशें म्हजी अपेक्षा आनी प्रार्थना. We are happy that Goa has been given representation. We also are proud of Shripad Naik because this, if I'm not mistaken, is his 6th election. He has won 6 times consecutively, and therefore he deserves this position. I'm sure he will do justice to whatever responsibilities entrusted to him by our Prime Minister, and he will keep us going proud. He's had an impeccable career. Yeah. And I'm sure he will continue. He's through his good offices, he would be able to resolve many an issue that Goa is facing. आता श्रीपादाक घरा कडेन वचून ताजें अभिनंदन करून आयलां. ओके.
I congratulated him. He deserved the victory also and deserved the cabinet post also. Because he is one of the most leader from Goa. आणि रेकॉर्ड केला 100 खेपे जिंकून आजपर्यंत कोणच 100 खेपे खासदारकी जिंकूना. तो रेकॉर्ड ताणे घडयला आणि बरो 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 मनीस सदांच लोकां भितर आसपी लोकां भितर मिसळपी. कितलो फायदो गोंयाक जातलो अशें दिसता तुमकां? तो म्हज्या कोतान ताजो भरपूर फायदो जावपाक शकतलो. आमी ताजो फायदो करून घेवपाक जाय गोंयकारांनी. बरोबर, थँक्यू. पणजे दर वर्सा पावसात मळा वाठारांत आशिल्लीं घरां बुडटालीं. ह्या समस्येचो सुटावो करपा खातीर स्मार्ट सिटी मिशनान मळ्यात तळ्याच्या कुशीक 16 कोटी खर्च करून हुंवाराचें उदक पंप करपाचें स्टेशन बांदलां. जाका लागून ह्या भागात पूर येवपाचो धोको कमी जाला अशें उदका स्रोत खात्याचो कार्यकारी अभियंतो नासरेत वाझ हांणी सांगलें. पणजे स्मार्ट सिटी मिशन खाला उदका स्त्रोत खात्यान मळा वाठारांत तळ्याच्या कुशीक 16 कोटी खर्च करून हुंवाराचें उदक पंप करपाचें स्टेशन बांदलां. ह्या स्टेशनांत 100 HP टांकीचे 3 पंप तशेंच 75 HP टांकीचे 2 पंप आसात. लायट नासता तेन्ना हे पंप चलचे म्हूण 260 kVA 3 डिझल जनरेटरूय बसयल्यात. तशेंच 7 मीटर डायमिटराच्यो 2 बांयो आसात. जेन्ना जेन्ना तळ्याचें उदक वाडपाची शक्यता आसता तेन्ना हे उच्च क्षमतेचे पंप सुरू करून तळ्यांतलें वाडिल्लें उदक रुआ द ओवरे क्रिकांत सोडटात. जाका लागून ह्या भागात पूर येवपाचो धोको बंद जाला. तशेंच तळ्यांतल्या उदकाच्या पातळेचेर कॅमेरा वरवीं लक्ष दवरता. ताका लागून उदकाची पातळी वाडटा अशें दिसलें काय पंप सुरू करतात. ह्या पंपिंग स्टेशनाक लागून पुराचेर नियंत्रण दवरप सोंपें जालां अशी माहिती उदका स्त्रोत खात्याचो कार्यकारी अभियंतो नाजारेत वाझ हांणी दिली. Now there was a need for this project because when there was a high tide and there was rainfall, especially in the last 4-5 years, it was observed that there was flooding due to rains. All the water which comes from the catchment of Altino will come down the slopes into the drains, and when there is a high tide, that water will not flow out. So the water will enter the low-lying areas of Mala. Now, the reason for that was that the Mala ward is located between the Altino Hill and the Rua the Orang Creek. So it is sort of sandwiched between these two, and when there is a high tide, there is no chance for the rainwater to drain into the river. So then it will get collected. During rains, the water, instead of entering into the lake, it was denied that space, and it will enter into the houses. So when we took the project, our first objective was to make the lake functional, to take water, to drain water, see that it works as a balancing reservoir. All the drains around the lake, they have now openings into the lake. So they carry all the flood discharge, all the storm water during rains into the lake. And with the pumping system, we try to see that the lake is dewatered by at least a meter. So it has that 1 meter buffer is there. And my pumping capacity can take 8,500 cubic meters from the lake. To be doubly sure, we see that a buffer of 1 meter is kept in the lake. We pump it, or we let the water flow out naturally during low tides. But we see that a buffer of 1 meter is always there in the lake, so that even if it rains, we have a preparation time of at least half an hour to get all our pumps primed and put into action. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर रिपोर्टर नीरज नाईक.
अंदूच्या 9वीच्या विद्यार्थ्यांक राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू केल्या उपरांत शिक्षण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या शाळांनी वचून शिक्षक तसेच पालकांची मतां जाणून घेवपाक सुरवात केली. 7 जूनाच्यान तांच्यांनी 7 सांगे, केपें आणि सालसेत तालुक्यांतल्या शाळांनी भेट दिवन शिक्षक तसेच पालकांचे प्रश्न सुटावे केले. शिक्षण मंडळाचो पंगड आनी खंयच्या शाळांक भेट दिवपाचे आसात पळयात ताचें वेळापत्रक. खंयच्या दिसा खंयच्या स्कुलांत किंवा खंयच्या तालुक्यान ही टीम वतली हेची अपडेट हांव दिवपाक तुमच्या फुड्यान उबो आसा. 10 जून ह्या दिसा तिसवाडी तालुक्यान ही टीम येतली आनी हेची मिटींग जी आसा ती केशव बैराम हेडगेवार कुजिरा हांगासर जे स्कूल आसा त्या स्कुलान ही मिटींग जावपाची आसा. जी मिटींग 2 सेक्शनान जावपाची आसा. सकाळी 10:30 ते 1:30 आनी सांजची 2:30 ते 5:30 ह्या 2 सेक्शनान ही मिटींग जातली आनी ह्या भितून तिसवाडी तालुक्यांतले जितले स्कूल्स आसात त्या स्कूलच्या पेरंट्सांक, टिचर्सांक, हेडमास्टरांक आपयले वतले आनी तांचे जे कितें प्रश्न आसतले ते 1 to 1 सॉल्व केले वयतले. 11 जून ह्या दिसा सत्तरी आनी बिचोले तालुक्यांतले जितले स्कूल्स आसात त्या स्कूल्सांक ह्या मिटींग अशाच प्रकारचे मिटींग आसतले. ती मिटींग जी जावपाची आसा ती गव्हर्मेंट हायस्कूल जी आसा मार्केटान त्या गव्हर्मेंट हायस्कुलान ही मिटींग जावपाची आसा. 11 जून ही तारीख आसा ती सत्तरी आनी बिचोले खातीर आसा. 12 जून ह्या दिसा बार्देस तालुक्यान ह्यो मिटींग जातली आनी ही मिटींग जी जातली ती सारस्वत विद्यालय खोर्ले हांगासर ही मिटींग जातली. ही मिटींग 2 सेक्शनांनी आसतली आनी बार्देस तालुक्यांतले जितले स्कूल्स आसात त्या स्कूलचे पेरंट्स, टिचर्स आनी मॅनेजमेंट हांकां ही मिटींग आसतली. 13 जून ह्या दिसा GVM हायर सेकंडरी फोंडा हांगासर फोंडा आनी धारबांदोडा ह्या 2 तालुक्यान जितले स्कूल्स आसात त्या स्कुलांची मिटींग ही जावपाची आसा. ती GVM हायर सेकंडरी फोंडा जी आसा फर्मागुडी हांगासर थंय जावपाची आसा. 14 जून ह्या दिसा सकाळी 10:30 ते 1:30 ह्या टायमार पेडणे हांगासर पेडणे तालुक्यांतले जे स्कूल आसात त्या स्कुलाची मिटींग जावपाची आसा आनी ती जावपाची ह्या संत सोयरोबानाथ आंबिये जे कॉलेज आसा पेडणे हायवेचेर त्या संत सोयरोबानाथ आंबिये कॉलेजीन ही मिटींग जावपाची आसा जितून पेडणे तालुक्यांतल्या सगळ्या स्कुलांक इन्विटेशन दिले वतले. 20 जून ही तारीख जी आसा ती मार्मागुआ तालुक्यांतले विलेज पंचायत हॉल जो आसा त्या विलेज पंचायत हॉलान ही जी मिटींग आसा ती जावपाची आसा. आनी 20 जून ह्या दिसा मार्मागुआ तालुक्यांतले सगळे स्कूल्स जे आसतात तांकां ह्या मिटींगेक इन्वायट केलेले वतले. 21 जून ही तारीख जी आसा ही 10:30 ते 1:30 सकाळच्या ह्या टायमार काणकोण हांगासर गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी स्कूल जे आसा काणकोणा थंय ही जावपाची आसा. आनी 24 जून ह्या दिसा सकाळी 10:30 ते 1:30 ह्या टायमार ही मिटींग दवरली वतली. हो शेड्यूल सांगपाचो कारण इतलोच की जर कोणाक NEP बद्दल क्वेरीज आसतली, कितें क्वेश्चन आसतले त्यांनी त्या तालुक्यान ज्यो मिटींग जावपाची आसा त्या मिटींगेक वचून आपले प्रश्न जे आसा ते ह्या बोर्ड मेंबर्सां कडसून सुटावे करून घेवचे. अश्यो नवीन अपडेट्स आमी तुमच्या फुड्यान घेवन येतले. पळयत रावात गोमंतक TV. राज्यात शेनवारच्यान पावसान दमदार हाजिरी लायल्या. आयतारा लेगीत हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केल्लो. दिसभर राज्यात नॉन स्टॉप पावस चालूच आसा. 10 आनी 11 जूनाक हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. पळयात फाटले 24 वरांत राज्यात नोंद जाल्ली पावसाची अपडेट. कालच्यान गोंयभर जोरदार पावस सुरू आसा. IMDन काल आयज 2 दीस रेड अलर्टाची घोशणा केल्ली आसा. काल पासून पडत असलेल्या पावसाची टक्केवारी आमच्या कडेन पावलेली आसा ती अपडेट हांव तुमच्या फुड्यान दिवपाक उबो आसा. म्हापसा हांगासर कालच्यान जो पावस स्टार्ट जाला तो काल दिसभर आनी रातभर पडलेलो पावस जो आसा तो म्हापसा हांगासर 51.4 mm पावस पडलेलो आसा. तेच्या उपरांत पेडणे हांगासर 60.4 mm पावस पडलेलो आसा. पणजे हांगासर 52 mm पावस पडलेलो आसा. सांखळे हांगासर 47.4 mm पावस पडलेलो आसा. काणकोणा 91.2 mm पावस पडलेलो आसा. हो सगळ्यात चड आसा. 91 mm पावस जो आसा तो काणकोणा पडलेलो आसा. दाबोळे हांगासर 45.3 mm पावस पडलेलो आसा. मार्मागुआ हांगासर 48.6 mm पावस पडलेलो आसा आनी सांग्या हांगासर 65.9 mm पावस पडलेलो आसा. हेच्या वरसून तुमकां दिसून येतलें की गोंयभरान कालच्या दिसान कितलो पावस जालो. सगळी कडेन व्हडलो पावस जाल्लो आसा आनी आयज सुद्दां IMDन रेड अलर्ट सांगलेलो आसा. तो सगळ्या गोंयकारांनी याची खबरदारी घेवन काळजी घेवपाची आसा. जे आमचे नुस्तेकार भाव आसतले जावं
दर्या देगेक रावपी लोक आसतले त्यांनी ही काळजी घेवपाची आसा की दर्यान वचपाचें ना किंवा दर्या देगेर वचपाचें ना. तशेंच जे ट्युरिस्ट मजा करपाक किंवा आनंद घेवपाक येयल्ले आसा गोंयांत तेंच्यांनी सुद्दां ही काळजी घेवपाची की पावसाचो रेड अलर्ट जारी केल्लो आसा. काल सुद्दां आसलो आनी आयज सुद्दां पावसाचो रेड अलर्ट आसा. फुडली अपडेट आसतली ही तुमच्या कडेन आमी घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मोले बेळगांव अनमोड घाटावयल्या रस्त्या लागसार आशिल्ल्या दूधसागर आजोबा देवस्थाना मुखार आशिल्लो गटार कोयरान भरला. आता पावस सुरू जाल्ल्यान गटारांत आशिल्लो कोयर पावसाच्या उदकाक लागून रस्त्यार येवपाची शक्यताय आसा. ताका लागून बेगोबेग संबंधीत खात्यान हाचेर उपाय काडप गरजेचें आसा. आमी मोले जे हायवेचेर आसा मोले टू बेळगांव वयतना दूधसागर आजोबा देवूळ आसा ते देवळा कडेन जे सायडीन जे गटार आसा त्या गटारांत मोठ्या प्रमाणान बाटले साचले आसा ते तुमोन उरलेले आसा. वयल्यान जे उदक येता ते सरळ थंय हांगा तुमोन उरता आनी हांगा स्वच्छताची भरपूर गरज आसा. तेन्ना संबंदीत जे कोण आसा आमचे देवस्थानाचे जावं संबंदीत खाते PWDचे हेणी हे गटार साफसफाई करपाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर अनमोडच्यान एकनाथ खेडेकर. मोलेसावन बेळगांव वचपी कंटेनर ट्रक अनमोड घाटाचेर रुतलो. वलतार दुसरे दिकेन येवपी गाडयेक वाट दितना ट्रक रस्त्याच्या भायर गेलो आनी ताचो फुडलो टायर वयर जालो. ट्रक गाडयेक घुसूंक नाशिल्ल्यान सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. अनमोड हांगा आसा जे जाग्यार सरकारान रस्तो रुंदीकरण केल्ले पूण जी वलता आसा त्या वलतार सद्याक जे टर्न आसा टर्नांचेर रुंदीकरणाची खरी गरज आसलेली सारकी. पूण तो अशीर धरल्या कारणान आनी रस्तो उंच आनी ते सकयल आसल्या कारणान तेजो अंदाज येना आनी ते टर्नार जी गाडी कंटेनर टर्न मारताली ती एकदम ते फाटले टायर सगळे ते भितर फोंडकुलान पडलेले आसा. तेन्ना हे जे टर्न आसा शार्प टर्न आसता ती टर्नां सगळी सारकी करपाची गरज आसा. तेन्ना संबंदीत रस्ता विभाग जे खाते आसा तेणी हेचेर लक्ष दवरचें आनी ते जाता तितले बेगीन ही सगळी जी टर्नाचेर शार्प टर्न आसा ती मातशें रुंदीकरण करची. गोमंतक टीव्ही खातीर अनमोडच्यान एकनाथ खेडेकर. 8 जून हो संवसारीक महासागर म्हळ्यार वर्ल्ड ओशन डे. मात दुर्दैवाची गजाल म्हळ्यार हेच दिसा वेळसांव दर्यादेगेर मेल्ल्या नुस्त्यांची रास पडली. थळावा आमदार आंतोन वाझान पारंपारीक नुस्तेकारांसयत वेळसांव दर्यावेळेर पळोवणी करून सरकारान घडणुकेची बेगोबेग दखल घेवपाची मागणी केल्या. वेळसांव दर्यावेळेर मेल्ल्या नुस्त्याच्यो ह्यो राशी पळयात. संवसारीक महासागर म्हळ्यारूच वर्ल्ड ओशन डे दिसाचे हे दुर्दैवी चित्र. घडणुकेची खबर मेळटनाच थळावो आमदार आंतोन वाझ पारंपारीक नुस्तेकारांसयत पळोवणी करपाक पावलो. दर्यांत सोडिल्ले हानिकारक केमिकल्स तशेंच सिवरेजीक लागून नुस्तीं मरतात म्हणून नुस्तेकारांचो आरोप. कित्याक आयज वर्ल्ड ओशन डे म्हणटाय आनी आयच्या दिसाक हे जावप म्हणल्यार हे सारकें दुख्खाचें. आनी दुसरें म्हणल्यार आयज आमचो जो पेली जो बाणाले तेणे एक ट्रिपार धाकटेशे आपणाचे आमचो हुस्को दाखयला वेलसांवकाराचो. बाब पेलीक हांव थँक्यू म्हणटा. कित्याक तेणें सांगलां ते क्लिपाचेर सांगलां जे गोबरे आसता ते जे कॅमिकल खाता आनी ते थिंगा बाणाले देखून शिंवता म्हण. सो हांव कितें म्हणूंक सोदतां जेन्ना आमचो MLA आसा आनी हिंगाचे जी फिशींग कम्युनिटीचे जे हेड आसा तेणी कितें केलां हेका आमचे नुस्तें मरता ते स्टेप घेवपाक. तेणें एक लेटर तरी केला MLA को. एक लेटर देखून केलो ना न्हू म्हण तेका फोन देखून कॉल मारलो ना. आमच्या सगळ्या जे यूथ आहा तेणी कॉन्टेक्ट करूं पडटा. हें काम करूं जाल्यार लिडरांनी कित्याक लिडर मुखार सरनाय. कित्याक तुमचो इगो फाटल्या दवराय. पयलीं हांव कितें म्हणूंक सोदता पयलीं लोकां गेले हेल्प पयले इगो मागीर. दुसरो म्हणटा तो आतां तो आमचो हे आहा तो जनरल सेक्रेटरी आहा तो कोण ऑलेन्सिया सिमॉन्स म्हणटा तो. तेका लास्ट टायम देखून हांवें सांगलेलें बाबा तूं जनरल सेक्रेटरी आहा एज अ फिशरमॅनाचो एक लेटर तरी कर. हांव म्हणटा एक प्रेसाची एक बायट घेयना. तूं कित्याक फाटल्यान लिपता. तूं न्हिदल्याय ते जाग जाय. डिवायड एंड रूल कुशी दवराय. हे कितें आतां आमी सॉर्ट आउट कोन्न हे आमगे बायले भुरग्यांनी एक सांबाळया. ह्या फ्युचर आमगेलो ह्या भुरग्याक माल पडटले हाल्या मुतले मरतले. बट हे डिवायड एंड रूल कुशी सोन हे आमी मुखार सरया हे सांबाळपा आमी. दर्यांत बुरशें उदक सोडपी संबंधीत कंपनीचेर कारवाय करची म्हणून आमदार आंतोन वाझाची मागणी.
ताणें खंय संबंदीत कंपनी, मंत्री, जिल्लोधिकारी, उपजिल्लोधिकारी, गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तशेंच प्राथमीक भलायकी केंद्राच्या अधिकाऱ्याकूय हे विशीं पत्र बरोवन कळयलां. हांगासर येवन हांवें सगळी इन्स्पेक्शनूय केल्लें कित्याक म्हाका एक व्हिडियो बी आसा. हांवें इन्स्पेक्शन केल्लें म्हाका बी हांगासर व्हिडियो आसा तेन्ना एलिस्टन बी आहलोलो आनी हांवें पळयलें हांव आतां सुद्दां हांगासर उदक आसा, भरलेलें आसा, भरती आसा तेन्ना हांव सारको ते जे पायप येता सोडला थंय वचून हांवें तें इन्स्पेक्शन केलें. आतां न्ही वचून आमचें ऑलरेडी हाय जाल्लें आसा. जेन्ना हांवें म्हाका कळलें तेन्ना हांवें ताबडतोब हांवें जेन्ना जे डिपार्टमेंटाक ते कंपनीकूय हांवें एक लेटर केलें व अशें अशें नुस्तें मेलां आनीक हें नुस्तें मारून हांगासर बिचार पडलेलें आसा तें पळोवन हांवें ताबडतोब कंपनीक लेटर केलें. तशेंच सगळे डिपार्टमेंटाचे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा ते सगळे डिपार्टमेंट जावं कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर, हेल्थाक केलो, मागीर गोवा स्टेट पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूय केलें, इलेक्शन मिनिस्टराक तेकाय केलें, बाकी पुलिशेकूय केलें. ते सगळे हांवें कॉपी केल्ली आसा आनी हाचो म्हाका अजून रिप्लाय येवंक ना. म्हणटकीर म्हजे लागीं कितें जाता तें ऑलरेडी हांवें जे डिपार्टमेंटाक हांवें लेटर केन्ना आतां सगळें कळोन येता बाबा हेज्यानी फुडें आमी अशें जावपाक दिवपाक शकना. कित्याक इतलें तर नुस्तें भंय आमचे बारीक भाव आतां सांगताले आपूण कसले गांव मारून कसले त्रास काडटा, उदकान वचून त्रास काडटा, नुस्तें हाडटा आनी हें नुस्तें आमकां खावपाक मेळना जाल्यार लोकांक विकपाक मेळना कितें आपल्याचें पोट कितें काय म्हणून. आतां आनी खंय भाव सांगतालो हांगासर पायप आसा आनी ते पायपाक आपले नेट तेकून आपणे कितले फावटी नेट बीन जावून लागलो. अरे हांव म्हणटा इतलीं वर्सां हें जाता हें कित्याक हें लिपोवन उरतालें, हें कित्याक लिपोवन उरलें हें म्हाका कांयच सोदमना. आनी हांव मागतां आमचे जे गव्हर्मेंटा लागीं देखून हें जाता तितले बेगीन हाचेर एक्शन जावपाक जाय आनी कंपनी जे आसा तेंय हे इनिशिएटीव घेवपाक जाय. हें बाबा आमचे बारीक जे नुस्तेकार भाव भयणां आसा तांकां इफेक्ट जावपाक जायना. जे आमचे बारीक लोक जो आमचे बारीक नुस्तें मारून आपलें पोट भरता हे पोटाचेर आमी येवपाक जायना. हांव मागतां बाकीचे सगळे जे डिपार्टमेंट आहा ते जाता तितले बेगीन इन्स्पेक्शन करून हाचो रिपोर्ट आमकां कितें तें कळपाक जाय आनी हो रिपोर्ट म्हाका हेचेर एक्शन म्हाका घेवपाक जाय. आनी हांवें कंपनीकूय सांगलेलें आसा तेवूय घडये म्हाका केन्ना इन्स्पेक्शन येता तें पळयता आनी मागीर हाचेर कितें उपाय जाय तो हांव सोदून काडटलो. शुभम तिरोजी सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टी टाइम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Admissions open with 100% job guarantee in Goa, India. Overseas degree diploma certificate courses in hotel management. He's the chairman and the chief executive of ANN Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa. He's here with us, most popularly known for and as a Dr. A.N. Nagwekarji, the pride of Goa. It's a huge honor, sir, to have Dr. Anand Rao Nagwekarji here with us. Nova Cidade Commercial Complex S1 Building. Alto Porvorim. Bardes, Goa. Contact 9326114919. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.